नमस्कार. दनपारच्या खबरान अपर्णा बडीघराचो येवकार. खबरो विस्तारान. 37व्या नॅशनल गेम्साचे उक्तावणाक गोय सज्ज. फातोड्डा स्टेडियमार ग्रँड तयारी. प्रधानमंत्री मोदीच्या येवकाराक हाय सेक्युरिटी. एअरपोर्टा वयल्यान स्टेडियमा मेरेन पुलीस फौज फाटो. गोयान नॅशनल गेम्स सुरू जाल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांजे ऑफिशियल ओपनिंग करता. दनपारा सावन मार्गार सेक्युरिटी. ट्रॅफिक जॅम नाका म्हूण सरकारी स्टाफांक हाफ डे. शेवटी आज इंडियेचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांगासर फातोड्डा स्टेडियमार येवन नॅशनल गेम्साचे इनॉग्रेशन करतलो. सुमार सांजच्या 6 वरांचेर ऑलरेडी लोक येवपाक सुरवात जाल्यार लोक हांगासर दिसता फाटल्यान लायनीक आसात. तातूंत मध्ये जायतीं स्कुलाची भुरगीं आसात. तशेंच सगळ्या रस्त्यांचेर पुलिसांचो बंदोबस्त चालू आसा आनी सद्याक सगळें स्मूथ चलता. प्रुडंट मिडिया खातीर फातोड्डा सावन साबियो डायस. 37व्या नॅशनल गेम्सान गोंया खातीर पयले गोल्ड मेडल मॉडर्न पॅथलॉनाक सर्तीन नेत्रावळी सांगेच्या बाबू गांवकाराक भांगराळे पदक फावो जाला. ताचो कोच म्हणटा बाबू दीस रात मेहनत करतालो. हो गोंया खातीर उमेदीचो खीण. बाबू म्हणटा कोचा कडच्यान बरें मार्गदर्शन. नमस्कार. जसे गोंयांत नॅशनल गेम्स 37 नॅशनल गेम्स ह्यो सुरू जाल्ल्यो आसा आनी आयज फोंड्या जे इव्हेंट आसलेले हांगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंडाचेर आयज सकाळी एग्रीकल्चर मिनिस्टर तशेंच फोंड्याचे चेअरपर्सन रितेश नायक हांणी जे स्पोर्ट्स इव्हेंट आशिल्ले हांगासर तेजे उक्तावण केल्लें आसा 7 सुमार. आनी आतां पयलोच जो इव्हेंट सुरू जाल्लो हांगासर तेका लेजर रन अशें म्हणटा आनी तितूर बाकीचे स्टेटीचे तशेंच आमचो गोंयचो भुरगो बाबू गांवकर आहा तेणें हो सांग्या वयलो रावपी. तेणें जो फर्स्ट रावंड आहा तितूर फर्स्ट रावंड तेणें हिट केल्लो आसा तेजो टायमींग आनी पळोवपाक जाय ते टायमिंगी प्रमाणे तेका खंयचे मेडल मेळटा ते. आनी त्याच प्रमाणे ही आतां नॅशनल गेम्साक हांगसर जे इव्हेंट्स आहा तांकां सुरवात जाल्ली आसा. सरान शिकयल्ली आमगे वैभव सरान मागीर सावय सरान मागीर किर्तन सर बी तेंच्या सरान शिकयलें म्हाका. पयलीं मातशी म्हाका नासली नियम म्हणल्यार नासली. तेंच्या प्रॅक्टीस करून जाली शेवटी रनिंग आसली मातशी. सो कशें फील दिसता तुका? फील कितें जाता म्हणल्यार म्हाका खबर आसलें रनिंगा जाता म्हणून शुटिंगाचे हें आसलें. We are happy that for the 37 national games, the modern pentathlon is going to win the gold medal in the first event of laser run, and Babu Gaonkar would be the winner for the Goa, and this is a proud moment for all of us, for modern pentathlon in Goa and the whole state of Goa. फोंड्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान उलयना खातीर विवेक प्रभू. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ज्या शाळेंत शिकला ती पाळये कोठंबीची शाळा बंद पडल्यान जायतीं वर्सां जाली. शाळेंत सध्या कोणूच शिकना, मात कोठंबीचे थळावे एकठांय जावन सरस्वती पुजतात. गोंयच्या जायत्या गांवांनी शाळा बंद पडटकूच सरस्वती पुजतात ते बंद पडल्यात. मात कोठंबीची सरकारी शाळेंत दर वर्सा 5 दिसांचे सरस्वती पूजन व्हडा उमेदीन मनयलें वता. नवरात्री निमतान विद्येची देवी सरस्वतीचे गोंयभर विद्येच्या मंदिरात पूजन करतात. गोंयभर गावागावांनी शाळा आणि संस्थांनी वार्षिक पद्धतीन सरस्वती पूजन करतात. मात गोंयांतले कांय सरकारी शाळा बंद पडल्यात आणि शाळे वांगडा सरस्वती पूजनाय बंद पडल्यात. मात कांय गावांनी थळावे व्हडा उमेदीन बंद पडिल्ल्या शाळेन आजुनूय सरस्वती पूजन करतात. बंद पडिल्ल्या कोटंबीच्या सरकारी शाळेन दर वर्सा 5 दिसाची सरस्वती पूजन व्हडा उमेदीन मनयलें वता. आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंयचे मुख्यमंत्री ते बी हांगा शिकल्या. आतां आमची शाळा बंद पडून खूब दीस जाल्या, तरी आमचे बारीक केले भुरगे स्कुलान हांगा वयता सगळे मेळून आमी हो कारभार आजुनूच चलयतात. आनी आमकां ही शाळा हे सरस्वती पुजपाक आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री तेजो खूब हातभार आसा. तशेंच आमचे हांगासले भुरगे आसा ते कमिटी काडटा आनी वर्सान वर्स आमी हो खूब वर्सां जालीं ही आमची शाळा बंद पडून सुद्दां आमी चालू सगळें सरस्वती पुजन आजुनूच चालू दवरल्या. आमच्या गांवांत वार्षिक सरस्वतीचें डेकोरेशन हें खूब मस्त आसता. सगळीं जाणां खूब मजा करता, येता, खेळटा, ड्रॉइंगां काडटा आनी प्रायजांय जिखून. तयारी म्हटल्यार आमी सगळे गांवचे भुरगे एकठांय येवन सगळे पयलीं मिटींग घेवन उलयता कोण कितें कशें कितें करपाचें, कोण कमिटीन उबो रावतलो. सो तशें करून मागीर आमी सगळ्यांक काम डिवायड करून दिता. सो मागीर आमी सगळे मेळोन डेकोरेशन बी करता, सगळे सामान लाई करता, सरस्वती बी सांगता करपाक आनी अशें करून आमी बारीक बारीक तयारी करता सगळे मेळोन.
मजगती बुधवारा सरस्वतीचे विसर्जन जालें. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. फुडल्या वर्सा सावन दर वर्सा राज्यात रामनमीची सुटी. राज्य सरकारान वर्सुकी सुटयांची यादी जाहीर करतना तातूंत रामनमीचोय आस्पाव केलो. रामनमीक सुटयेचे इशूचेर विधानसभेत चर्चा जाल्ली. अधिवेशनाक रामनमीची सुटी ना म्हूण विरोधकांनी सरकाराक धुल्लो. गोंय सरकार सध्या 43 मेगावॅट वीज निर्मिती करता. फुडल्या 2 ते 3 वर्सांत 250 मेगावॅट वीज तयार करपाचे टार्गेट दवरला म्हूण वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयलो. विकास कामांनी लोकांनी सरकाराक तेंको दिवचो म्हूण सुदिनाचो उलो. मांद्र्या नवे सबस्टेशनाचे उक्तावण सुदीन ढवळीकारान केले. बरोबर थळावो आमदार जीत आरोलकारूय आशिल्लो. 43 मेगावॅट वीज आमी गोंयांत करता. आमचें इंटेंशन आसा by another 2 years to 3 years we have to touch 250 megawatt and by 230 आमी ते कितले वाडोवंक शकता हें तुमकां हांव म्हणजे पॉवर डिपार्टमेंट कितें करतले तें तुमकां कळटलें. एनआरए डिपार्टमेंट कितें करतलें तेंय तुमकां कळटलें. जवळ जवळ 75% वीज निर्मिती जाता पळय ती कोळशान जाता आनी कोळसो पोल्युटेड आनी त्या खातीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी ठरयलां की 2050 पर्यंत संबंध जी वीज निर्मिती जाता ती अंडर ग्रीन हें हाडची म्हणून. ह्या रवींद्र भवनाक तुवें हें ऑलरेडी डिमार्केशन केलां. DSLRान ऑलरेडी डिमार्केशन केल्लें आहा आनी इमिजिएटली कॅबिनेटाकूय आतां येता ती आनी कॅबिनेटाक गेल्या उपरांत कन्सल्टंट घालून तेचो सुद्दां टोटल एस्टिमेट करून टेंडरूय फ्लोट जातले बाय नेक्स्ट 6 months. सो कित्याक थंयसर आमचे ऑनरेबल आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टरान तेका हांवें रिक्वेस्ट केल्ली की जर आमी म्हणटात पेडणेकार म्हणटात ती कलाकाराची खाण आनी पेडण्या जर कलाकार इतले भरलेले आहात जाल्यार आमकां कितें तरी डिफरंट रवींद्र भवन जाय आनी तेंच्यांनी एश्योर केला की ते रवींद्र भवन येतले तेतून आमकां गुरुकूल आसतले जे आमच्या भुरग्यांक म्युजीक शिकपाक टिचर्स थंय अवेलेबल आसतले आनी ते कंटिन्युअसली आमची भुरगीं त्या फिल्डान ते म्हणजे कल्चरल एक्टिविटीजान शिकोवंक शकता. सो आमी शिक्षणीक पुस्तकांनी आता इंडियाच्या सुवातेर भारत. NCERTच्या समितीच्या रिपोर्टान इंडिया शब्द काडून सगळ्यांक भारत करचो म्हूण शिफारस. पुस्तकाच्या फुडल्या सेटान हो बदल करचो म्हूण सुचोवणी. हो प्रस्ताव कांय म्हयन्या फाटीं दवरिल्लो. तशेंच प्राचीन इतिहासाचे सुवातेर शास्त्रीय इतिहास करचो, भारतीय ज्ञान प्रणालीचो अवलंब करचो म्हूण शिफारस. लोकसभेच्या वेंचणुकेक 160 दीस उरल्यात. गोंयकार बीजेपीक 2 सीट जिखून दितले म्हूण केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर उलयला. ताणें बीजेपी आमदार मंत्र्यांची काल बसका घेतली. गोंयकार खंय आदले भशेन बीजेपी बरोबरूच रावतलो. मुख्यमंत्री म्हणटा एकेका मतदारसंघाचेर चर्चा जाली. केंद्राचे प्रकल्प गोंयान कशे चालीक लाव येता ताचेरूय उलोवप जाला. हम दोनों सीट 100% सीट्स हम इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे. How the last 10 years of transformation of India, transformation of Goa must continue, and that we must work hard to ensure that the people of Goa continue to support Honorable Prime Minister Narendra Modi ji as he has transformed India the last 10 years and continues to take India forward. आता आज जी मिटींग जाल्ली ती आमची सांगले आमी 33 टोटल आमचे म्हळ्यार भारतीय जनता पार्टी, आमचे अलायन्स पार्टनर, NDA पार्टनर, MGP आनी इंडिपेंडंट. तर बाकीच्या कडेन संबंध दवरपाचो प्रश्नच येना. आमी ह्या स्ट्रेंथाचेर जशें आतां मुख्यमंत्र्यान सांगलें आमच्या की 2 सीट जिखतले आनी बऱ्या मार्जिनान जिखतले इतलो कॉन्फिडन्स आमकां आसा. प्रुडंट समूहाच्या चौगांक म्हायती आणि प्रसिद्धी खात्याचे गोय राज्य पत्रकारिता पुरस्कार फावो जाले. प्रुडंट मिडियाच्या स्वप्नील तारीक नाल्लाचे बागायतीक द्रोणाचो वापर जाल्यार विवेक प्रभूच्या दिव्यांग आत्मनिर्भर न्यूजाक पुरस्कार मेळ्ळे. तशेंच गोवन वार्ताचो संपादक पांडुरंग गांवकाराच्या राजकारणातला भ्रष्टाचार थांबवणार कसा संपादकीय लेखाक गोवन वार्ताच्या अजय लाडाक पाणसाय मळाच्या कातळ शिल्पाचे रिपोर्टाक पुरस्कार. वेंचणुके आदी मुख्यमंत्र्यान मरीना प्रकल्प येवचो ना म्हणून सांगिल्ले. आता U-टर्न मारून ह्या प्रकल्पाक अप्रुव्हल. मरीना सरकाराचो चुनावी जुमला विजयाचो आरोप.
हो प्रकल्प बरो जाल्यार सरकार लोकांक कित्याक सांगिना काय म्हूण प्रश्न मरीना प्रकल्पाक विरोध जाता म्हूण विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा लोकांक विरोध करपाचे सवयर पडला. मरीना प्रकल्प हो चुनावी जुमला विजयाचो आरोप. मरीना प्रोजेक्टाक सरकारान हो अभियानसाक दवरलेलो प्रोजेक्ट. हाजे पयलीं मुखेलमंत्र्यान इलेक्शनाचे पयलीं डिक्लेअर केल्लें की हो प्रोजेक्ट येवचो ना म्हणून. इलेक्शन जालें आनी आतां प्रोजेक्ट येता. सो म्हाका दिसता हो एक चुनावी जुमला. तेन्ना इलेक्शनाक बरें दिसून मतां घेवपा खातीर लोकांक फटयलेले आनी आतां लोकांक कंप्लीट यू टर्न मारून हो प्रोजेक्टाक एप्रुवलां मेळिल्लीं आहा. सो हाजेर गोंयच्या लोकांचो हो घात. प्रोजेक्ट जर सरकार सपोर्ट करूंक सोदता आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट सपोर्ट करता आनी स्टेट गव्हर्मेंट ओपोज जर करता जाल्यार डबल इंजीन कसलें हो प्रश्न येता. आनी सपोज सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें एग्री जावन स्टेट गव्हर्मेंटाचें आतां मन परिवर्तन जाल्लें आहा जाल्यार स्टेट गव्हर्मेंटाक गट्स कित्याक ना लोकांक सांगपाक की ही मरीना कशी लोकांची बऱ्याची आसतली. मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो म्हणटा विरोध करपाची लोकांक सवय. प्रगंटा खातीर स्वप्नील तारी. हरमल पंचायत वाठारांतले गिरकर वाड्यार NCZचे परमिशन घेनासतना ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट नासतना बांदिल्ले सुरू केल्ले 4 माळ्याचे हॉटेल सील. पेडणे उपजिल्लोधिकाऱ्यान हायकोर्टाची ऑर्डर चालीक लायली. हॉटेल वाडोवपाची ऑर्डर पयलींच काडल्या मात हॉटेल मालकान अपिलेट ऑथॉरिटी मुखार चॅलेंज दिल्या. कोर्टान केस 1 नोव्हेंबराक दवरल्या. हरमल पंचायत वाठारांतले गिरकर वाड्यार NDZ परमिशन घेनासतना तशेंच ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट नासतना बांदिल्ले सुरू केल्ले 4 माळ्यांचे हॉटेल पेडणे उपजिल्लोधिकाऱ्यान सील केले. बुधवारा सुनावणे वेळार हायकोर्टान कसलीच परमिशन घेनासतना येदे व्हडले हॉटेल इको सेन्सिटिव्ह नो डेव्हलपमेंट झोनात कशें चलपाक शकता काय म्हूण अजाप उक्तायले. गिरकरवाडो हरमला सर्वे नंबर 63/92 TCP पंचायत वा GCZMA सारख्यांची परमिशनां घेनासतना हॉटेल उबारला म्हूण निरीक्षण. हॉटेल वाडोवपाची ऑर्ड पयलींच काडल्या मात प्रतिवादी मालकान हे ऑर्डीक अपिलेट ऑथॉरिटी मुखार चॅलेंज दिला म्हूण हरमल पंचायतीन कोर्टाक सांगले. हॉटेल बांदला ते सुवातेर पोरणे घर आशिल्ले म्हूण तलाटीचे गट बुकांत नोंद आसा. ताचो तपास जावपाक जाय. सरकाराच्या लँड रेकॉर्डान कांयच दिसना म्हूण एजीन कोर्टाक म्हायती दिली. ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट नासतना हॉटेल सुरू केलें म्हूण हायकोर्टान हॉटेल मालकाक धुलो. सांजे मेरेन हॉटेल सील. प्रतिवादी मालकाक एफिडेविट फायल करूंक प्रास दिवन सुनावणी 1 नोव्हेंबराक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. फुकट भलायकी सुविधा दिवपी गोय एकोडे राज्य. आरोग्य मंत्री विश्वजीत सांगता बापूय दुयेंत आशिल्लो तेन्ना खंय ताणें GMCच्या सुविधांचो प्रत्यक्ष अणभव घेतला. कोविडाच्या अरिश्टान GMCन दीस रात ड्युटी करपी सेवाभावी कार्डियक तज्ञ दोतोर मंजुनाथ देसाय अयन पिरायेन गेलो. नावान GMCन वॉर्ड सुरू. विश्वजितान वॉर्डाचे उक्तावण केले. state in the country that gives free service to the people of the state of Goa, whether it is a stent, whether it is a pacemaker, whether it's a dual pacemaker, or whether a person wants to opt today, he can even opt for a leadless pacemaker, is the type of work that is being done in the Goa Medical College and in the state of Goa. I stand in front of you not as a health minister but also as a citizen who has benefited out of the Goa Medical College. Goa Medical College not only has treated the people of the state of Goa, I myself am a beneficiary of Goa Medical College. Today with Dr. Guru Prasad and his whole team, the state is indebted to you for all the service that you put and what all you have been doing for the people of the state of Goa. Fraternity and people of the state of Goa also miss Dr. Manjunath Desai a lot. A person who was so committed and passionate about everything, and he would call back and he would check, if you tell him anything that this is what is happening, what happened about it, is same. Not that our Dr. Amar also is there, Pankajam is there, Dr. Michelle is there, everybody is there, but all of you have actually created that environment, you have created that model, you have created that sensitive kind of a model that we have where you're totally committed and totally passionate about what you do for the people of the state of Goa. बार्देसांतल्या आखय कामर खाजन सिवेज प्लांटाची ट्रायल टेस्ट गांवांक बादता म्हूण बोवाळ. गांवच्या सगळ्या 14 बायांचें उदक सामकेंच आडटा. ऑक्टोबरान तळ गाठल्या. झर बंद जाल्या. थळावे मिडिया मुखार. सरकारान आनी PWRDन लक्ष घालचे. हळडोणचो आमदार कालूसूय पावलो. उपाय काडिना जाल्यार कोर्टान वचपाची तांची शिटकावणी.
आतां सुवेज ट्रिटमेंट प्लांट फाटल्या दिसांनी आमकां तेंच्यांनी एक आश्वासन दिल्लें की तेंच्यांनी तें आमची सायड जी उदकाची आहा ती STP चेंबर आहा न्ही पायपां आहा ती ब्लॉक करतले म्हणून आयज पासून तेंच्यांनी ती ब्लॉक करूंक ना तें उदीक चालूच पंपींग आवट करता आनी बांयचें उदीक आहा तें आमचें म्हाका दिसता सगळ्या आख्ख्या खामारकासान म्हाजें पासून घरचें पासून उदीक कमी जाल्लें आहा. Mold. What to do? I have to stay without bath. And hot season, you know what you feel without a bath. So it's terrible. I can't wash my clothes. Yes, few years, I can't wash my clothes. I can't have a bath. No drinking water. See, this spring, this has been always with water flowing. Now the water is dried here completely. Here people used to use this water for washing clothes, having bath and all. There is absolutely no water in this spring. This was a natural spring which never dried for years. हळदोणाचो आमदार कार्लोस म्हणटा मल निस्सारण प्रकल्पाचें काम थांबयना जाल्यार कोर्टान वयता. असेंब्लीन हांवें काडलो तेन्ना ते सुवेज ट्रिटमेंट प्लांटाक कन्सेंट टू एस्टॅब्लीश म्हणून नाशिल्लें तेन्ना म्हणल्यार स्टार्टींग करपाक हें कन्स्ट्रक्शन करपाक परमिशन नाशिल्लें. आतां म्हाका खबर आयली की बेगीन कन्सेंट टू ऑपरेट दिलें. ऑपरेट म्हणल्यार आतां चलोवपाक दिली. चलोवपाक म्हणल्यार फटींगपण जालें. तुका बांदूं जायना आसलो जेन्ना आतां कितें करून तुवें ऑपरेशन स्टार्ट करूं जातलें म्हणल्यार पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कसलें something wrong has been done by pollution control board. I think it's a big fraud. We were testing this and we will definitely go to court and we will have to look at all these aspects and I will stand with the people because we cannot allow these kind of things to happen. प्रुडंटा खातीर हांव कामार खजान म्हापशेच्यान श्यामसुंदर फडते. पॅरा एशियन गेम्सान भारतीयाची घोडदौड चालूच. आता मेरेन एकूण 70 पदकां जिखून भारत 6व्या सुवातेर आसा. भारतान 16 भांगरा 21 रौप्यां आनी 32 कांश्या पदकां जोडली. जेव्हलिन थ्रोन भारताच्या सुंदर सिंगान विश्व विक्रम रचलो. ताणें F46 कॅटेगरीन 68.60 मीटर थ्रो करून भांगरा पदक जोडलें. अंकुर धामान दादल्यांच्या जाल्यार रक्षिता राजून 1500 मीटर रनिंगान भांगर जिखलें. आशिल्ल्यो दनपारच्यो खबरो परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करा ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार आनी पॉडकास्टार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.